character and essence of Goa, which is known all over the world, will be destroyed. Eka dhapkyan wetland hai. And this port activity which they are intending to do, for what? Which we have brought out earlier also, and now it is being proved. What we have alleged in the beginning, since months, to facilitate this coal transportation, by bringing all these things, removing all the, relaxing all the rules and regulations. We have decided to fight this battle, to be the voice of the people, to protect the interests of the people based along the coast, all the coastal villages. It is not only for Goa. This is going to affect all the coastal areas across the country, across the entire peninsula, from Gujarat to West Bengal. थोडे दीस महिन्या पयली गेल्या वर्साक कितले नुस्त्या मागपी लोकांचे घरा झोपड्यो मोडून उडयल्यो कोणा सवलत करपाक म्हणटरी बारीक लोकांक मार गोंयच्या लोकांक जाणी पिणग्याच्यो पिणग्या हांगा जगप केला आनी जियेतात तांचे कितें कोणा खातीर हे आनी गोंय सरकारान हाजेर इल्लो सुद्दां धडपड करूना तोंड सुद्दां उक्तें करूना लोकांच्या खातीर तुमी कायदो हाडटा जाल्यार लोकांकूच खबर ना तुमी लोकांक कितें करपाक सोदता ते आनी आतां लोकांक कळून आयला आनी हे आमी ओगी रावून अशेंच घेवपाना वी आर नॉट गोइंग टू गिव द अदर चीक बिकॉज इट इज बिकम टू मच चड जालें अती जालें आतां तरी तुमी तुमचे दोळे उगडे करून खरे निजी गोंयकारां खातीर कितें संरक्षण करपाचे उपाय काडात आनी ताबडतोब हे CRZ नोटिफिकेशन रद्द करपा जाय.